हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. तुम सगळे कसे आहे? आम्ही बरे. आणि ब्लॉग आज स्टार्ट करता. ओके, कामां वचपाक भायर सरला. सो 9:30 जावपा आयली आनी आमगे नुस्तें कार बी येयलो. आनी आतां वयता भायर सरता कित्याक काळोख केला पावसांचो. पावस नासतना वयता आनी तुमकां हांव मागीर कामाचें मेळटा. आनी म्हणजे पार्सल कितेलो हांवें कामाचे काल म्हाका कॉल केलोलें. सो चोया तें बी कलेक्ट कोता दाखयता तुमकां हांव कितें तें. आनी चोया मगे आयचो दीस कितको वयतो दाखयतलें. ओके, सो मागीर मेळटा तुका. चोय पावलें बट ओपन जालें ना स्वताचे पासून. आतां सद्या भायर रावता आनी पावसान केलो काळोख. एक सायडी पावसान काळोख केला, एक सायडी पावसान ओत केला. सो चोया आतां पावस ताव कितलो. ओके, आनी सो तुमकां हांव मागीर भितर मेळटा कित्याक थोडें डीप क्लिनींग करी. सो सारकें क्लिनींग करपाचें. कस्टमर येयले म्हणून जालो आनी मागीर मेळटा तुमकां. म्हणजे सगळें काम बीन जालें म्हणटकच तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, चोया भितर वचोन बी युनिफॉर्म बी चेंज करून आमगे कामां लागोलें क्लीन करपाक. ओके, आनी हांवें तुमकां सांगूंकू ना सकाळीं हांवें रोज मारलेलो. सो हांव तो दाखयता तेंकां. ती आपणा बी हाड म्हणटाली. आनी मागीर कस्टमर येयली आनी मागीर बिजी उरलें. सो कांय शॉट घेवूं ना. मागीर 2 आसून म्हाका कस्टमर गेली. सो चोय आतां मेळटा तुमकां. आनी आतां ना जेवपाक 2:30 जावपा येयली. सो क्लिनींग कोत्तालीं आमी. मागीर थिंगा कस्टमर येयलीं. ओके, लायक 11:45 मार्केट येयलीं. बट डॉग्स ती आपूण येताय न्हू. सो मागीर आमगे काम कंटिन्यू केलें. मागीर येयलो तशीं येयत रावलीं आनी येयलीं 2 जाण. मागीर आनी म्हाका कांय शूट करपाक मेळना. सो तेंच बरें रावलीं आनी ओडोय गेलोलीं. सो 2 कितें गेलीं तीं तेंगे टायम जालो म्हूण. आनी मागीर हांव थिंगा बसून रावलें. तुमचो लास्ट काळोख केलो तो. आनी मागीर तेंकां कांय उलोवपा मेळना. हांव उलोवपा आसलोलें बट कितें जालें तें कात्र लायलो आसलो. सो मागीर म्युजीक मुगे कॉपीरायटींग जाताय. सो तेका लागून. आनी आतां जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोय हांवें पुलाव वाडा आनी सुंगटां कडी केलोली ती आनी चिकन फ्राय. ओके, सो आतां आनी मागीर मेळटा तुमकां. जेन बीन. ओके, आनी आतां वयता सकयल 3 जावपा येयली. आनी म्हाका सदांच सकयल कस्टमर येयलें आसतोलीं कित्याक आवाज आयकले साय भुरग्यांलो. सो आतां हांव सकयल वयता आनी तुमकां मागीर घर वयता तो मेळटा. ओके, जालीं 4 आनी आतां वयता घरा. तुमकां घराक वचोन मेळटा. ओके, आतां मेळटा तुमकां. आनी हांव घर बी पावलें. ओके, आनी आतां सद्या हांव रोप धुवपा वयता कित्याक फुगो घालून दवरलो सकाळीं. आनी तेका लागून आतां हांव बेग वॉश बी कोता रोप आनी तुमकां मागीर मेळटलें. ओके, कित्याक बारीक किसू कामां तीं बी करपा जाय. मागीर आनी पूळ येयली. सो तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, 3 जालें म्हणटकच. आनी एक मुगे पार्सल येयलो आं तें बी तुमकां दाखयतलें. ओके, पयलीं सद्या मुगे सगळें काम कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हें हाडलो ज्यूस. ओके, तो पिता. चोय आतां मेळटा तुमकां. ओके, आनी एवढो मातशें बिजी उरलें. सो तेका लागून कांय शूट घेवूं ना. आतां घेतो म्हळें आनी आतां तुमकां पार्सल दाखयता. ओके, हांवें सांगलो न्हू. सो तें दाखयता तुमकां. तो शर्ट ऑर्डर केल्लो. ओके, बट बरो येयला कलर ब्लॅक आनी कलर आसो न्ही तेतून. सो तेका लागून हांवें ब्लॅकूय घेया म्हळें. आनी सो ते बी हांव थिंगा कजन. सो आतां हिंगासा विडियो एंड कोता. चड अशें कांय जालें ना आयच्या दिसा. सो ओके, आनी हांव समजता तुमकां आयचो विडियो लायक जालो आसतो म्हूण.
तुमक तरी आयचो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय आनी मगे कोणे चॅनल सबस्क्रायब केला प्लीज मगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. सो आनी मेट तुमकां दुसऱ्या व्हिडिओ. बाय मोग आसूं. बाय बाय.